तेन्ना देवान त्या तारवाचेर आशीर्वाद घातलो. नव्या करारांत दर्याचे दोडीर भोंवन जेजू नुस्तेकारांची खबर घेतालो. तशेंच ह्याय आमच्या बाबा भयणां बरोबर जेजू तूं भोंव तांची खबर घे आनी तांचो धंदो सुफळ कर. सगळी रात निरफळी दर्यार सारल्या उपरांत सकाळीं झाडां धुताना जेजू दर्या किनाऱ्यार दिश्टी पडलो आनी झाडां खंय मारूंक जाय तें जेजून शिशांक दाखयलें. तशेंच ह्या आमच्या बाबा भयणांक जेजू तूं झाडां मारूंक दाखय आनी तांचो वावर सुफळ कर. जसो उदकाचेर चलतल्या पेद्रूक जेजून आपलो हात पावोवन ताका सालबार केलो, तसोच ह्या व्हड्यांनी भोंवतल्यांक जेजू तूं पाव आनी तांकां आदार दी. जेजू नुस्तें मारप्या बरोबर सदांच रावलो आनी जियेलो आनी नुस्तें खंय आनी केन्ना मेळटलें तें पर्यंत तांकां सांगतालो. तशेंच जेजू ह्या आमच्या बाबा भयणां बरोबर तूं राव आनी जिये आनी तांच्या वावरांत दी. जेजू विणे शिशांनी कांयच करूंक जायनासलें. जेजू शिशा बरोबर रावतालो आनी तांचो भावार्थ गोड करतालो. तशेंच ह्याय आमच्या बाबा भयणां बरोबर राव, तांचो भावार्थ गोड कर आनी ह्या भावार्थान चलून आमी सगळीं सालामतीन सासणीक बोंदराक पावूं. आमेन. सगळीं तुजो मोग सासणांक तोखपाचो सर्वेस्परा, तुज्या हातांचेर पोरजेक सांडू नाका. कोणपार आपली सोबा बांदल्या तिका हालो कोणूच शकना. आपल्या सोतान ती रांदोल्या तिका कसल्याक कोणाक दाखना. तुजो मोग सासणांक तोखपाचो सर्वेस्परा, तुज्या हातांचेर पोरजेक सांडू नाका. आतां आमी ह्या नव्या बोटीचेर आनी ह्यो वस्तू आसात ह्या व्हड्याचेर जावं आमचे नेट आहा हांगासर, हेर वस्तू आमकां दिश्टी पडटात चोर भोंवती जे आमी वापुट्टाव नुस्तें मारूंक, ह्या सगळ्यांचेर बापाचो आमी आतां आशिर्वाद करुया. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा, आमच्या विणवण्यांक कान दी. ही व्हडी झाडां आनी हातयारां आमी नुस्त्याचो वावर करूंक तुवेंनूच ती आमकां दिल्यात. हे सगळ्या व्हड्यांचेर आनी तातूंत भोंवतल्यांचेर आनी वावुरतल्यांचेर तुजे पदवेदार बावड्याचो आशिर्वाद घाल. तुज्या बोडव्याक स्वर्गार तावन पाठय आनी ह्या व्हड्यांचेर आनी तातूंत भोंवतल्यांक वादळ मोडांतली सदांच निवार आनी सगळ्या विघ्नांतली आनी वायटांतली तांकां पयस कर. ती सालामती आपलो वावर करून परतून ह्या धोक्यार ती पावूं आनी पुरी आपलो धंदो करून देवाची चाकरी करूंक ती शिकूं. बापा, ही नुस्तें मारपाची झाडां आनी हातेरां तुवेंनूच ती आमच्या भावा भयणांच्या हातांत घातलें. ही झाडां वापरून ताणें दर्यांतलें नुस्तें मारून आनी असो आपलो आनी आपल्या कुटुंबाचो दीस पडटो गिरायस रुजू करूंक तूं तांचेर नदर घाल आनी सदांच तूं तांकां पाव. तशेंच तांच्या धंद्याचेर तुजे कुरपेची नदर घाल म्हूण आमी मागतां. आमी मागतां क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. मान भागोयात आशिर्वाद घेवंक. भाग्योन पेद्रूच्या भावार्थाचेर जेजून आपली पवित्र सोबा बांदल्या. तेच पवित्र सोबेंत हालोना तसल्या भावार्थान सर्वेस्पोर तुमकां गोड करूं. पेद्रूक खुर्सा वरवीं सासणाचें सूख मेळ्ळें. ताचे गोवायकेच्या आनी मागण्याच्या धर्मान तें सूख तुमकां सगल्यांक फावो जावं. आनी सोर पदवेदार देवबाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर, तुमच्या वावर धंद्याचेर, भुरग्या बाळांचेर आपलो आशिर्वाद घालूंक. सगल्यांक कुडी आत्म्याची भलायकी आनी साबार बेसावां पडो म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बाबा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आमची काबूल कर. सगली आमची मागणी एकठांय करून जेजून शिकयलेले मागणे बराबर म्हणुया. आमचे बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राय समता येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायस आयज आमकां दी
आनी आमी आमचेर गोळ्यांक बक्षितांव तुझे आमची पथकां भोगूस आनी आमकां तळ्ळीत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सायबीण माय सदांच आमकां तूं राख आनी सांबाळ तुज्या आसऱ्याखाल आमकां दवर सगळीं बराबर नमान मरे कृपेन सर्वेस्पोर तुजे दायजाव उसरे मदे तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू भगवत मरे देवाचे माय आमा पापया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उरवीं तो खरो देव तुजे सवे आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आता आमी देवाचे उतर आयकुया. जुआं प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. सकाळ जातोच जेजू वेळेर उबो आसलो. तो जेजू म्हूण शिसांक कळ्ळें ना. जेजून तांकां म्हणलें, आरे बाबानो, मासली कितें तरी पडल्या मूं? तांणी ताका जबाब दिलो, कांयच ना. ताणें तांकां सांगलें, होड्याचे उजवे वांटयेन रांपोण घालात आनी तुमकां मासली पडटली. तांणी रांपोण घाली आनी मासली एकदम चड पडली देखून तांच्यान रांपोण ओडूंक जायना जाली. जेजू मोग करी त्या शिसान पेद्रूक म्हणलें, तो सोमी. तो सोमी म्हूण आयकून सिमांव पेद्रून आपले वयले आंगले पेंगटाक बांदले आनी दोर्यांत उडकी मारली. पूण हेर शीस होड्यार बसून आनी मासलेन भरलोली रांपोण ओडीत ओडीत आयले. ते तोडीक लागींच आसले. आनी तुमकां सगळ्यांक देव बरो दनपार उडयता. बरें, सगळीं मागण्याचें वातावरण सांबाळुया आनी बराबर पवित्रत्वेक उलो मारुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आमी सुरवातेक गायन करुया. पवित्र आमची सभा A23. पवित्र आमची सभा देवा मंदिर देवा रक्तान केली एकच मोगान फामील. आमची मनां संतोस्ता आमची असतात जय 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 सर्वेस्पोरा. आमची मनां संतोस्ता आमची काळजां मुरगोटा आमची तोंडां उलासतात जय जय जय. सेंट पीटर क्रिस्टियनिटी वाटोवपाक क्रिस्तांव स्टेंट पिटरान स्टार्ट केल्लें
तो एक फिशरमॅन आनी ते फिशरमॅन ताका लागून ही परंपरा ताका लागून चालू केलो आहा आमगे फिशरमॅनाक कित्याक फिशरमॅनान देवान अशें करून उंचून काडले पारखून अशें काडले आनी लोकांक कन्वेन्स करपाक क्रिस्टिनी आनी वाडोवपाक ताका लागून हो एक दीस तो रेडी केला 29 आनी तो सेंट पॉल आनी सेंट पिटर हे दोगोय हे ते आनी सेंट पिटराक चड ओल्ड टेस्टमेंट खबर आहली आनी सेंट पॉलाक हेच खबर आहली कितें देवाक कांयच रिलिजनाक कांयच खबर आहले ते दोगोय मेळून ते फॉलोअप करून क्रिस्टिनी मुखार वयता आनी क्रिस्टिनी तांकां मुखार वताचो जुदेवांनी तांकां मारले एका सेंट पिटराक एक मारलो चडसांनी कातलो फुरसार मारलो फक्त फुरसार आनी सेंट पॉलाक तोसातीन कातलो चलो आनी तेदोनसून ही परंपरा तेगे उगडासाक त्या फाटल्यान चलोंक जाय ही परंपरा चालू हो सांव पेद्रूचो दीस म्हणटा हो सदां आमगेलो फिशरी काय ते मानतात आनी पाळटात हे आमी त्या पासून आदलेंगे चालू आमचे पयले पूण आतां आमी तें चालू आसा समज फिशरी मॅन म्हणल्यार पेद्रुगेली फामील अशी आमी सगळी पेद्रुगेली फामील आनी त्यो वचून आमी चालू आसता एकल्या हाडल्यान एकलो हाडल्यान दुसरो करीत आहाय केन्ना कडेन चूक जाता केन्ना कडेन आनी कितें जाता पूण आहा चालू आसा ही परंपरा चालू आसा चालू करीत आहा पुर्तुगीज तेंपार त्यो वचोन पुर्तुगीज तेंपार त्यो वचोन हें चलता